Christian, Muslim. There is nothing written on that. There is no tribe written on her. There is no Kuki, no Methi, no other tribe. So eso burgyan dekun temi solnai. So this is what hurts. Basically nothing more than that. Solam na ye sangpache. My only one message, if Manipur can reach my message, read into this child. She is a child of God. There is nothing more, nothing less. Dev Bare Guru. Along with all the social activists and also like-minded people, so in solidarity of the crimes taking place in Manipur. I would not like to talk much because all the speakers have spoken. But yes, I have come here to solidarity दिवपा खातीर आमी हांगा support की सांगपाक की जे मणिपुरात जाता that they are not alone and there is a voice and we, the meeting what was conveyed today by the organizers, this is a loud and clear message which should go to media through the social media that we are there for the voiceless. Everyone knows बायलांचेर कितें जाल्लें आसा ते दोन बायलांचेर समज नागडे करून परेड करून गँग रेप जाले आसतली ते सोशल मिडिया खातीर ते भायर सरले पूण तश्यो खंय खूब यंग चलयो आनी यंग बायल्यो आनी कोणाच्या आवयक न्ही खंयचे बलात्कार आनी खूब खंय वायट इनजस्टीस मेट जाल्ली आसा तशेंच यंग भुरग्यांक न्ही आनी धाकले भुरगीं ऑर्फन जाल्लीं आसा आयज कितें ते कुकी आनी मेथीचे जाल्ले आसा ते सगळ्यांक खबर आसा दिस इज जस्ट अ प्रोवोकेशन एंड ऑल नो who is rolling the Manipur and who cannot control Manipur for the last 4 months. We demand, and last also I had said last month, that there should be president's rule which should be imposed. आमकां म्हाका जाल्यार सांगपाक हें दिसना अभिमानान सांगता आयज हांव हांगा आयला ह्या भाव भयण्याक न्ही सपोर्ट करपाक आनी तितल्यानच फोर्सान हांव सांगता आमी मायनॉरिटीज लिटल पर्संटेज आसत पूण आमी मायनॉरिटीज म्हणटा ते सुसेगाद मोगाड आनी आमी वी बिलीव इन नॉन वायलन्स. आय एम प्राउड to be a Catholic, I am proud to be a woman, and yes, I am proud to be an Indian. So all my heart, let's demand karta ki we demand justice and we demand peace for Manipur. Dev bare karo. पण ते सरकाराक ते हाडपाचे नासले म्हणून आज पर्यंत हे 2-3 महिने थंय व्हायलन्स चालू आसा आणि अजूनही थंय लोकांचे अत्याचार चालू आसा. तेन्ना आमी 1-2 रिझोल्यूशन आज घेवया. पयलीं म्हणल्यार मणिपुरात प्रेसिडेंट रूल लावचो अशें म्हणून आमी एक रिझोल्यूशन घेवया. तशेंच ते प्रायम मिनिस्टर आनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ह्यो एक आदिवासी महिला आसा तेणी ह्या जे व्हायलन्स आसा ते कंट्रोला हाडचें जाता तितले बेगीन हे सांगपा खातीर आमी तांकां एक रिप्रेझेंटेशन पेटिशन दितले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आनी प्रायम मिनिस्टराक अशें म्हणून आमी एक रिझोल्यूशन घेवया. 2 रिझोल्यूशन आमी आयज मिटिंगेक घेवया आनी कोणाक एक आमचो एक महेश नायकान रिक्वेस्ट स्टॉप करपाची जबाबदारी तेंच्या स्टेट गव्हर्मेंटाची आसता. अशे तरेचे व्हायलन्स न्ही चर्चीस कितलेशे तोडले तेंच्यांनी आनी फाटीं 2 बायलांचेर नेकेड करून एक बायल आनी एक चली ताचो व्हिडिओ व्हायरल जालो तांचेर सारके टॉर्चर तुमी जाणात. हांव भयामय दादाचेर सदांच मिटींग घेतालो 2-3 वर्सांनी घेवपा मेळना कोरोना लागून आनी हो रिपेर करता तेन्ना ताका लागून आनी तेन्ना तुमकां सांगता जसो काय हो पावस काबार जालो मुगे म्हयन्याक 2 मिटींग आसतली हांगा. सरकार कसो चलता लोकांक कसो सतायता आमी सिटीजन्स कशे काबार जातात हाचेर विचार करपाक म्हयन्याक हांव 2 मिटींगांक घेतलो. तुमी येवचे हांव येनाच पडटलो आनी तुमी एक सांगता कोणागेर एक जर भुरगीं जर जाल जायत ते भुरगीं व्हड जाता ती व्हंकल जाता ती बायल जातकच ती मावशी जाता ती आजी जाता अशें करून बायलेचें रूप सगळें चेंज जायत आसता आनी असले बायलेक तुमी कितें काय म्हणल्यार नाका जाल्ले करतात विटंबन करतात आनी आमी दादल्यान हे सगळें पळोवप म्हणल्यार ही खरी म्हणची जाल्यार आमकां लज ही आमकां दादल्याक लज. बायलेक रेस्पेक्ट दिवपा जाय. त्या बायल नासतना संवसार जायना बायल नासतना घर चलना. तेन्ना हांव त्या मणिपूर सरकाराक सांगता तुमी सगळे आसा तितले रिजायन जायात आनी दुसरी गोश्ट सांगता चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपूर तुगेली ड्युटी कितें
तूं चीफ मिनिस्टर म्हणजे घड्याळाचेर बसता, तुजी ड्युटी कितें सुसेगाद सगळे पळोवपाचें आनी ती अशें रायट जातले तुवें इंटरनेट ऑफ करून घराकडे शिकपाचें कितें चल्लां हें? आनी तिसरी गोष्ट, सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमच्या कितें पळयता, जर स्टेट गव्हर्मेंट सारकें काम करना जायत तुजे कडेन बडी ना त्या स्टेट गव्हर्मेंटाचे मारपाक, हें कितें चल्लां? म्हजें नांव जॉयसी डायस, हांव सावंत आरियांतलें. आयज हांगासर आमी कॅन्डल लायट विजील हे शॉर्ट प्रोग्राम घडोवन हाडला. मणिपुराक जे वायलन्स चालू आसा, कुकी ह्या समाजाच्या लोकांचेर तशेंच बायलांचेर खूब अत्याचार जाला, सो तेचेर आमी निशेध मारता आनी त्या कारणान आमी आज देवाक आमची मागणी उबारल्यात. आनी ह्याच कारणाक लागून आमचो सरकार सेंट्रल जो गव्हर्मेंट आसा, आमची मागणी आसा जाता तितले बेगीन हें वायट चल्लां ताचेर बेगोबेग स्टॉप ऑर्डर हाडपाक आनी हाचेर आमी निशेध मारता. तो आमची मागणी आयकून घेवन बेगूनच त्या जाग्याचेर पीस हाडचो म्हूण आमची मागणी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.